हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जण? होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. तर आम्ही आता इबे कामाक वचपाक आयज मंडे, काल स्टडी, संडे जालो एन्जॉय. हय आनी आयजूय बी पावसाचो नावत आसा. पळोवया, स्टील आमी सगळे घेतला रेनकोट आनी सत्री आनी आमी रेडी जाल्या आतां वचपा खातीर. आनी आमचो पिटू आमकां पळयता हय तेंच्यान, सो ताका टाटा करुया. एंड आतां आमी तुमकां मेळटा आतां ब्रेकफास्ट सुद्दां दाखयलो आमी. आयज आमगे शेवयो केल्ल्यो. हय आतां आमी तुमकां मेळटा मागीर डायरेक्ट सांजचे. मागीर ब्रेकफास्टा खातीर आसा शेवयो. हय, सो आमी शेवयो खाता. आनी ऑलरेडी रेडी बी आमी जाल्या. सो फक्त शेवयो ब्रेकफास्ट इतलो आमगेलो खावपाचो उरला. शेवयो बरें लागता, पूण सकाळ सकाळ फुडें गोड करता ना. बरें खाता. आतां तुमकां आमी डायरेक्ट सांजचे मेळटले. हय. हे गायज, तर आमी मातशी आतां फ्रेश जाली. हय, आनी म्हाका सारकी थंडी जाल्या. स्टील आमी प्लॅन केला की आमी करतली समोसा. तर पावस पडलो आतां पळय, आनी आतां आमी करता गरम गरम कितें तरी खावपाची उमेद शी येयली. सो आमी इतल्या वडा बी खूब फावटी केले आनी समोसा आतां आमी करतली. समोसा बी एक्चुली तशें आमी अशें आमकां टिपिकल सारकें ती रेसिपी न्हू आं, जशें आमी करतात जायना. आमी करता तशें एज युजल करता. म्हळ्यार समोसा आमी जस्ट हे करला. आमचे कडेन ते सारके समोसाचे हे जायना. आमी डायरेक्ट स्टील आमी ट्राय करतली हे फावट. हय, हे फावट तरी पळोवया बरें अशें करपाचें ट्राय करतली. बरें जाता, आमचे टेस्ट बरी आसता, बट ते सारके प्रॉपर अशें फोल्ड करून तितके जमना. पूण आमी आतां ट्राय केली. सो आतां आमी या किचनान तुमी बी आमचे बरोबर. कांयच करूना. अजून पीठ कालोवपाचें उरला, मागीर बटाट शिजोवपाचें उरला, सगळेंच उरला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीठ कालून दवरता, मागीर ते अर्दवर तरी दवरपाक जाय दिसता. तो मेरेन आमी भाजी करतली. हय, बटाट मागीर शिजपा नाका. तेच फक्त पीठ कालयता म्हटल्यार. सो चला या. सो फर्स्ट बटाट उकडे दवरता. सो तेच्या खातीर 4 बटाट घेतले. थंडी जाल्या आनी बेजार येता सारको. सो आमगेर कितके उगी राव आमी हे करता, शूट करता म्हटल्यार कशेंच जायना. उगी कोणूच रावना. मागीर आमकां नाइलाज. आमी कितें करूंक शकता, आमी शूट करचें पडटा न्ही मागीर. सो उदक हे पळय. आतां हे बटाटो आमी पेटेटो उकडे दवरतली. हे पळय 4 घेतले आसता. आनी इल्लें मीठ घालून तेंकां उकडे दवरपाचें. चडूच घालता मीठ. असं खारट जाल्यार मागीर. सो हे आतां बटाट शिजता म्हणल्यार आमी करपाचें पीठ कालून घेवया. पीठ काडून घेवया आनी सायड बाय सायड चॉपिंगूच जाय आसली, बट स्टील पळोवया कशें कितें. सो हे जालें. आतां पीठ कालोवपाची तयारी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल समोसाचे डो रेडी करूया. आमी मैदा घेतला. मैदा नाशिल्लो, सो न्यू पॅकेट हाडलें. इतके पुरो काय? हे आनी कितें कांयच कळना म्हाका पुरो काय म्हणून. पुरो जाल्यार आनी इल्लें गे उरल्यार मागीर फाल्यां दवरपा मेळटलें. चपाती करूं मेळटली. मागीर 4 पीस जातले ते. ना 4 जावपाना. अरे मम्मी विचारता. मम्मी हांगा यो मातशी. ए मम्मी, आमी 4 बटाट घेतल्या. तेच्या खातीर आमकां मैदो कितलो घेवचो पडटलो? इतकोच पावतलो. सो आतां मीठ घालपाचें इल्लेशें. चल करे घे आनी घालचो. आनी अजवायन म्हणल्यार आमचे कोंकणी भाशेन तो खूब घालप आसता. आनी घाल तो इल्लो घेतलो ते. आनी तेल इतलें घेवप कालोवपा खातीर. पुरो न्ही? पुरो. आनी ते मागीर मसाल्याचे मागीर दाखयता कितें कितें घेतलें तें. आतां इल्लेंसो तितून तेल घालुया. इल्लें म्हणल्यार मातशें. इनफ आय थिंक. पुरो. आनी उदक घालून तें मस्त अशें कालून घेवपाचें. सो हे आतां तेल घातलें. आतां तितून उदक घालपाचें.
तशें व्हडलें पीठ घालुपा येता पूण आमकां ना अशें न्हू पूण पीठ घालुपा बेजार इतको हें लागता फोर्स एनर्जी वेस्ट जाता पीठ घालुपा ह्यो डो करून जातकीर मेळटा तुमकां आतां. हय असो प्रकारे तसो जाला अजून जावना तो सारको समोसा खातीर न्हू टायट अशें पीठ मळप आसता जालो तो तसो. सो आतां आमी मसालो काडटा तेजे खातीर बडीशेप चुडूच घेता बिकॉज 15-20 स्टायल भशेन करुया अशें मस्त मनसून येयल्या उपरांत सामकें तिखट बी खावपाचें तशें सो बडीशेप एंड कितें कोरिएंडर सीड ड्राय फ्रूट कोथमिरी इतक्यो घेवया इतक्यो पळय इतक्यो घेतल्या आमी हें आतां दोडोवपाचें आनी जिरें जिरें इल्लें घाल. सो आनी आमकां समोसा करता करता याद येयली की आमगेर कोथमिरूच ना दिसता. कोथमीर तितकी खबर ना समोसाक घालिना आसता वडा पाव जाय जाय असो कितें ते कितें इथे पालकाच्या सायडीन कितें आहा तें ओ आय थिंक कोथमीर आसा ओ कोथमीर आसा आमगेर बरें. सो हे आतां हितून घालून दोडोवया जे आमी घेतल्या ते कितें तें कोथमीर दोडोवपाचें होईल मातशें मिन्स आनी मागीर तेका तेलान कोथमीर बडीशेप आनी जिरें तो पिठो करप ना मातशें दवरप मिन्स टेस्ट येवपा खातीर सो इनफ पुरो आतां बाकीचो मसालो काडून घेवया. सो बटाटो आमगेले अजून जावूच ना दिसता. पळयता आनी तें गरम लागता ओपन करता म्हणल्यार फक्त उकडे कशें चॅक करूं गरम लागता जाल्या तशें ना आनी मातशें जावनी तो म्हणसर ते कापून चिलीज बी कापून घेता ते आसूं तेतून घालपाक आमी घेतला मिरची 2 मिरची कमी घेतल्या बिकॉज मागीर मिरची पावडर बी घालतली न्हू आलें इल्लेशें आनी कोथमीर इतकेंच आतां हे कट करून घेवया म्हणल्यार तो म्हणल्यार बटाट आनी मातशें बरे भशेन शिजतलें. अरे आमी नुस्तें करना राव तुका बटाट घालता मागीर तेका कळ्ळें दिसता बटाटो बी शिजता पूण तेका पेटेटो आमगेल्या बुकल्याक न्हू खूब आवडटा. तो रडपा स्टार्ट जाता तेगेलें एका सायडीन तो बटाट शिजता सो तोवूय आवाज येतलो तुमकां. आलें तें शिजपाचें ना आलें तें किसपा जाय अशें कित्याक त्यो मोठी मोठी फोडी काय धोडू हांव आलें हय ना तें आनी दांतांक येता मागीर आलें घालप पण न्हू तें केन्नाच दांतांक खाता तेन्ना तोंडाक येवपा जायना बेजार येता मागीर एक तर पेस्ट घालप पूण पेस्ट पेक्षा असले बरे बट धोडून घालप राव हांगाच धोडयता हेजेरूच कित्याक तितून हांवें मसालो धरला म्हणून यो क्लीन आसा ओटो बिकॉज धुल्लें पळय आलें मिरसांग्यो आनी कोथमीर जालें मसालो पळय धुडून जाल्लो आसा आतां बटाट पळोवया कितें जाता तें बेजार हाडटा ही ताटली येत ना पळय बटाट अशा प्रकारे जाले आसतले ते आतां जावन सुद्दां जावन जालें न्हू पळय सुरी तोपता म्हळ्यार जालें आसतलें. सो बटाट्यान डायरेक्ट हांवें थंड उदक घातलें तेजे खातीर ते डायरेक्ट न्हिवले आतां हे सोलून घेवया. तो एक पेटेटो खंय तो एक बूक आमगेलो पेटो रडटा गरम लागता पूण हो
फास्ट अशें सोलून जावपाच्या खातीर ते बी सोलता जातले, सोलून फास्ट जातले. कितें करूया आमी, कट करूया काय मॅश करूया, कितें करता? सो बटाट सगळे सोलून जाले, आतां तांकां मॅश करूया. कितून मॅश करूया? प्लेटीन मॅश करूया. हेच वाडग्यान मॅश करता. मॅश म्हळ्यार थोडे फस्ट अशें कट करूया न्हू. समोसाक मॅश करता न्हू काय कितें करता? मॅश सामकें हातीन करना, कासो बी कितें कासन चमचो बी कितें घेता आनी करता. सो आतां आमी हे लोखणेच घेतले ते बारीक पडटले. आतां हे अशें घेता आनी ताका मॅश करता. सो ते बटाट अशें शिजले, पूण तेजे खातीर मागीर ते मदीं मदीं मोठी अशें पीस मदीं उरत म्हणून ते डायरेक्ट अशें दवरून हें करता, मॅश करता. जालें दिसता न्हू? हय पुरो. सो जालें. आतां तितून मसालो घालुया. सो मीठ इल्लेशें घालता तितून. सो बटाट मातशे तळणीत उरलेशे मातशे. सो आतां मिठूय इल्लें घालया. इल्लेशें चड न्ही. सो इल्लेशें मीठ आनी बाकीचे मसाले पुरो काय येल्लो आसा, तांबडी आसा, मिरची पावडर आनी गरम मसाला. कोथमीर पावडर तो आमी घेना, बिकॉज ऑलरेडी तो मसालो आमी घेतला. सो मागीर चड घातले न्ही मसालेदार. चिली पावडर जाय जाल्यार मागीर एकदां टेस्ट करून आनी घालतली जाय जाल्यार. आनी हो नॉर्मल गरम आनी इल्लो घालता, कित्याक मसालेदार जावपाक जाय न्ही ते अशें मस्त अशें. सो इनाफ आतां करूया. सो हे पळय बरे भशेन हे मॅश जाले सगळे मिक्स मसालो. आतां हे ताका फोडणी दिवया. तितून सुद्दां इल्लो करता आसतना मसालो घालतले आनी घालून तेल चड नाका, तेल व्हडलें. आनी हितून जे आमी मिरची आनी हितूनच हे करता. इसळ्ळें. मिरची म्हणजे गॅस बारीक दवरया. मिरची ते हें जाता फटफट्टा अश्यो. ते हें घालता न्हू, डायरेक्ट अशेंच घालुया. जालें. मसाला. सो हितून आनी इल्लो मिरची पावडर घालता. जालें न्हू म्हणून. आनी गरम मसाला. आनी आतां ते घालून मिक्स करपाचें. देन आमची पॅटेटो भाजी समोसा खातीर रेडी. मसालेदार समोसाची पॅटेटोची भाजी रेडी. मागीर मेन काम ते शेप सारको दिवपाचो, लाटपाचें. सो आतां डायरेक्ट जे मॅश केल्लें पडत ना. सो हे मिक्स करपा खातीर गॅसा वयल्यान काडले, बिकॉज आमी मिक्स करता म्हणल्यार तो सुकल्लो मसालो करपता आशिल्लें करपता आसलो ते खातीर. मागीर ता भाजी चड जाली कोथमीर बी घालता, जी कापून दवरली ती खूब. आनी अशी करून ही भाजी आतां तयार जातली. हय. सो तुमी पळोवपाक शकता ही कितकी मस्त अशी झणझणीत मसालेदार सामकी स्पायसी अशी भाजी, समोसाची भाजी जी आसा रेडी आहा. मस्त लागता, मातशी तीख लागता, तुमी पळोवपाक शकता. कित्याक हांवें मातशी टेस्ट करून पळयली, सगळें ओके आहा. मातशी स्पायस लेवल चड आसा, बट ते समोसा तळटकीर मागीर ओके जातले. सो आतां हें जाल्लें आसा. आतां मम्मीक आमी चपाती लाट म्हणून सांगता समोसा खातीर, बिकॉज ती चपाती जावपाना जाल्या.
सो हे आता सायडीन दवरता आनी मागीर आतां पिठाचे पोवया. सो मम्मीक आमी हे करपाक लायले गोल अशी. गोल म्हळ्यार समती गोल करप ना, मातशी हे कशी लांबट कशी करप ते. सो एक चपाती बरेडी जाल्या. आता तेका मदीं कट करूया. कट कर गो 2 दाप, 2 मदीं अशे हाफ. अशी दाट अशी घेवप, चडूय तेका पातळ घेवप ना. सो मदीं कट जाले. आतां जाले अजून ना. सो 2 भाग जाले. आतां एका उदक लावपाचें. तेका अशें करप. सो एक इतको तरी प्रोसिजर जालो. आतां हितून फिलिंग भरूया, जे की आसा आमचे पटेटोची मसालेदार भाजी. सगळ्यांक टीव्ही पळोवपाचो इतको हुस्को आसा की फास्ट फास्ट करता, पण हे समोसा बरे भशेन जावं जाय न्हू. पुरो काय इतलो पुरो न्ही. सो समोसा करता करता पावस येयलो. सो आमी मातसो ब्रेक घेतलो आनी आतां परत स्टार्ट केलें. सद्या आमी 3 एबय अशें करून दवरल्या. तितके आमकां प्रॉपर शेप कळना, बट फर्स्ट ट्राय ही आशिल्ली, सेकंड ट्राय ही आनी थर्ड ट्राय मच बेटर जाली मातशी हे दोगा परस. सो ओवरऑल कितें ट्राय करीत रावल्यार आमी इम्प्रूव जातली. सो हेजें असो केला पळय तसोच बाकीचे करता आतां. हय. सो आमी कितें फस्ट अशें एका उदक लावन घेतलें चारूय वटेन इतलेच पर्यंत उदक. ह्यो डायरेक्ट व्हरून थंय जॉयन करपाचो. भाजी आमी चड केला म्हणून डायरेक्ट हांवें चड घातल्या. आनी ह्यो डायरेक्ट असोय बी करपाक शकता. सो डन. समोसा शेप येयलो. हय अशेंच दिसता न्हू मातसो ओके ओके. तितको दिसना बट मातसो तरी अपय दिसता. सो आतां आमी हे सगळें करून घेता आनी मेळटा मागीर कॅमेरा घेवन ते आनी टायम जातलो. सो आतां हे तुमी पळयलें न्हू, अशेंच करतली आमी नेक्स्ट सुद्दां. आमी तेल तापोवपाक दवरला आनी तेल घालपा जाय तितून. सो ते मम्मी चिकटप ना एकमेकांक. अर्दे ते प्लेटीन आसूं न्ही ते आसले. सो तेल पळय मम्मीन घातलें आनी अशा प्रकारे आमचे पळय समोसास इतले रेडी जाल्या. एटूच जाल्या फक्त. आनी अशें तशें शेप व्हडलो तितको म्हळ्यार हेचो शेप मातसो बरो येयला, बट अशें तशें आमी समोसाचे टेस्टाचेर डिपेंड आसता न्हू तें. सो शेप मागीर तळून तें सारकें जातलें. एकूच घालूं काय कितें करूं? दोन काडपाचें ते. आतां एक स्टार्टींग एकूच घालुया नाल्यार. स्टार्टींग एकूच घालता. बरो क्रिस्पी जावं न्ही. जाल्यार 2 घालता नाल्यार एडजस्ट करता हांव जागोरो. ते घालता आसतना सायडीक घालपाचो. जाला जागो जाला. आतां हे बरें क्रिस्पी जावन परत पलटोवपाचें ना. एक धाकटोसो घालता जो धाकटो शेपान केल्लो तो. पावना जागो आसूं तें मातसो हें जाला मागीर घालता सकयल. तांकां हलोवपाचें ना मागीर ते नाल्यार क्रिस्पी जायना. एका जागोच पावना उगी घातलो हांवें. जालो तेका जागो आतां केल्या. सो आतां हे बरे प्रकारे तांबडेत अशे भाजून जावं न्ही. सो आतां आमी टर्न करता तांकां. मस्त अशें ब्रावन जाल्या. तितके ब्रावन जावना, मातसो लागलो दिसता खबर ना. सो मस्त अशें जाल्या. कलर बी बरो येयला आनी थोडे वेळ भाजून आनी देन मागीर काडटली तांकां. मस्त अशें फ्राय जाल्ले आसा. आतां हांकां काडून घेवया नाल्यार मागीर चड हें जातलें न्हू, करपतले ताजे खातीर. सो हे काडटा. कडक जाले दिसता चड. ह्यो मस्त दिसता पळय. हेजो शेपूय बरो जाल्लो. रियल समोसा बाजाराच्यान हाडलेल्या सारको गरम गरम. आतां बाकीचे घालता.
जाल्यार हातान डिसायड केलें समोसा हांव घातले ना आमचे अशें बी आसता. सो आतां 3 जात जाल्यार पळोवया. 3 समोसा डायरेक्ट घातल्या. आतां हे बरे भाजून मातशें वयल्यान तेल घालूया बरें. गॅस कित्याक बारीक केलो नाल्यार बेश्टो डायरेक्ट करपतले आनी आमकां दिसतलें जालें काय म्हणून. तेज्या खातीर गॅस बारीक केलो. सो आमगे समोसा तयार जाल्यार. ह्यो एकूच बरो जाला शेप. आनी लास्ट 3 उरल्या समोसा आणि हे पळय लास्ट उरल्या दाखयलो. राव दाखयता. ते पळय उरल्या ते चारूय वटेन परत अशें आलटून पलटून भाजून काडटा. अजून तांबडे जावना ते जाल्ले तशे. ते वांगडाच घातले न्हू हे मातशे मोठे आसा शेपान म्हणून तांकां जागो पावना तेलान. आणि फायनली आमगे लास्ट बॅच एक सामकी समोसा करपली. सारको करपलो. मातसो मोबायल पळयताली इतक्यान हें जालें समोसा आमगेले करपले. तो चडूच करपलो. ओके आसूं बट बरें आं तेलान वचून पडलें. दाखय गो. अशे प्रकारे आमचे सगळे समोसा रेडी जाल्या. आतां हे मम्मीक बी व्हरून टेस्ट करपाक लायता. मम्मी कडेन व्हरून मस्त दिसता न्ही पळोवपाक. ह्यो सोडून हेका इग्नोर करा. हेका परतो धरता. बाकीचे सगळे सारके आहा. मस्त दिसता पळयात. आतां आमी तिका भायर व्हरता. समोसा वाव मस्त लागता. अजून पोळ्या टेस्ट करूया थोड्या वेळान. पळय मस्त अशे समोसा दिसता न्ही. आतां ते आमी भायर व्हरता. एक दिता. मावशी आनी मम्मी आसा. गरम लागता. घे गो. ओय ए ची गरम लागता. मस्त पळय आमगेले मस्त अशे समोसास तयार आसा. आतां आमी तिंका एक फर्स्ट मम्मीक दिता आनी मागीर आमी खाता. घे राव आं. तुका खंयचो बरो असो दिता तुका. तो म्हाका तो सोडून घे तूं टेस्ट करता पयलीं. म्हाका तें गरम लागतलें. हांव मातशें वेळान करपाचें आसलें स्टील. करपले अर्दे. खळेच जशे विकते आसता तशेंच लागता. म्हाज्या दिसता आमी गरम आहा न्हू. थंड जावन खालें न्ही जाल्यार खरेंच बरें लागतलें. आनी आतां म्हणून बरेंच लागता. अशेंच लागता विकतें. फटींग न्हू खरेंच सांगता. आमी आतां इतले फावटी समोसा केले 2-3 फावट बट इतकी बरी टेस्ट आमकां खरेंच बरें लागता. एन्जॉय करता. फक्त भाजी मातशी स्पायसी जाल्या पूण बरो लागता. क्रिस्पी आनी जी टेस्ट सुद्दां विकते हाडटा पळय आनी तशीच लागता. सो मस्त लागता. मावशेकूय बी दिता. आतां हे आमी एन्जॉय करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. इफ जेवता बी जाल्यार हे खावन आतां भूक लागता. चड करून जेवपाना पळोवया. तर आमी न्हू समोसा खावन जातकीर मागीर कांयच खालें कांय ना. हय 2 समोसाच खाले आमी आनी बाकीचे मम्मीन मावशेन आमच्या कुत्र्याक बी. सो आमी आनी जेवपाना. ऑलरेडी आतां टायम 11 जावन 5 मिनटां जाल्या पळय. आनी आतां आमी हो व्लॉग आमचो हांगासर एंड करपा खातीर येयले. हय तर आमी मेळुया आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान. टील देन बाय. आनी जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा.